राजधानी पणजेतल्या सरकारी कार्यालया लागसर पार्किंगाचो प्रश्न आता गंभीर प्रमाणात वाडपाक लागला। मामलेदार कार्यालय आणि कलेक्टर कार्यालयाच्या इमारती भायर आशिल्ल्यो मुखेल रस्तो म्हटल्यार पार्किंग लॉट जालेलो आसा, देखून येरादारीची गर्दी थंय जावपाक लागल्या आणि अपघातांचो धोको वाडत आसा। रस्त्या मदीं अयोग्य रितीन गाडयो पार्क करपाच्या प्रश्नाचेर गोमंतक टीव्हीच्या चॅनलान उजवाडाक आयले उपरांत गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची दखल घेत येरादारी पुलिसांनी घडणुकेच्या थळार धांव घेत नेम मोडपी गाडयो धन्यांक दंड दिलो। प्रशासनान बेगोबेग कायमस्वरुपी उपाय तडीक लावचो अशी मागणी नागरिकांनी केल्या। आमी हा पणजे पळयात पार्किंग कशें परी पणजे सिटीन जाता। दोन्ही सायडीन गाड पार्किंग केला, डबल हे जावन आसा डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग। सिवीक सेन्स लोकांचे पळय कितले वयर आहा ते, सगळी ट्रॅफिक आडोवन दवरल्या। हे सारके मिलिटरीच्या फुडें जे हे आहा थिंगासर, सो लोकांनी हे पार्किंग करता हिंगासर एक पुलीस ना। काल मोर्चाक इतले पुलीस आसले पूण आयज हिंगा एक देखून ट्रॅफिक पुलीस ना आसल्यार आतां कंडिशन अशें जाल्लें आहा गोंयान आनी पणजेन की रस्त्यार तुमी खूंय पार्क करून वचोंक जाता। ताका ना म्हटल्यार हिंगा पुलीस दिसती पडटा। आतां एक पुलीस येयला, तोय बीन फोटो काडूंक येयला। हिंगा चडशे लोक मामलादारान हियरिंगाक येता गाडयो घेवन आणि तांकां हिंगा प्रॉपर पार्किंग ना। तर हे हियरिंग म्हाका दिसता मामलेदारान एक येल्ले सुवातेर वचचें, खंयसर पार्किंग लोकांक मेवता वो तांकां फॅसिलिटी दिवची तांकां थिंगाच्यान हिंगा हाडपाक। त्या खातीर आतां आमीच पळयलें की तेणी सांगलें की पार्किंग मेवंक ना, त्या खातीर तेणी हिंगा तिंगा पार्किंग करून टायमाक लागून बेगीन वयचें पडटा। एडवोकेट तो येवन ताणें खूब तेज्या तोंडान सांगलां। एक्चुली हिंगा आहा ते टू व्हिलर्स पार्किंग, हे टू व्हिलर्साक पार्किंग आहा। पहिले हिंगासर गाडयो हाडून दवरल्या, फोर व्हिलर पार्किंग केला। There is no, first of all, there is no parking place in the collective for the private. I don't know about the public. Even there, many times their vehicles also parked here. Okay. Now if I have taken 5 to 6 rounds, and my hearing was there at 10:30. Okay, I came at 10:50 to park. I didn't get a parking. So there was no option, and I have little issue of my vesting also, so I have to park here. And it's not there. I just kept my linear here. If any vehicle comes, if anybody comes, tell me urgently so that I can remove it. सर आयज तुम्ही हिंगा आहा आणि तुम्ही फॉर्मर मेयर हिंगचे पेंजीमचे, आणि आता आम्ही पळयल्यार हिंगा जस्ट थोड्या वक्ता पयलीं हिंगा फूल ट्रॅफिक जॅम जाल्ली, आणि आता तुम्ही हिंगा आहा पळय रॉंग वे पार्किंग करता। सो हेजे बद्दल आमकां कितें सांगता, कित्याक लागून आनी कशें जाता पळय? पुलीस स्टेशन कितली मिनटां आहा? 2 मिनटां आहा। ट्रॅफिक सेल कितली आहा? 2 मिनटां आहा। ते तेमच्यान पळोवंक जायना। हां, बंदोबस्ताक ते मोठे 100 आनी पुलीस आसता मरे, 200 लोकांक हें करपाक कोण डेमॉन्स्ट्रेट करता जाल्यार, आनी हे पुलिसाचेर पळोवंक जायना। पार्किंग कितें आहा ते पयशे घेवपाक सगळे पे पार्किंग केला। तांकां ते कॉन्ट्रॅक्टराचे बोल्सां भरूंक जाय। पयलीं पार्किंग आशिल्लें, आतां सगळे पणजे ते पे पार्किंग केला। सो लोकांक उठोवंक जाय, कोणाच्या बोल्सान कितें पयशे वयता ते आता ही एरिया पळय, ही आहा ती मेन एरिया। हिंगा मामलादारान हियरिंगाक येता पुलीस स्टेशन, Parking आहे ना? एकूय नो पार्किंग बोर्ड दिसता तुमकां? ना दिस आनी पळय थंय नो एंट्रीचे हालत पळय, त्या बोर्डाचेर तूं पळय आतां पळय नो एंट्री पळय, रास जालें पळय, आनी पडटा पळय हो पळय। ऑनर ऑफ परिस्थिती, ऑनर ऑफ मामला डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस हो दिश्टी पडटा तो नो एंट्री। आतां इव्हेंट मॅनेजमेंट ते कितले होर्डिंगां घालता, 15,000 एक ते फ्लॅक्स घालपाक, तांकां एक पयशे ना हे चेंज करपाक तेंच्या ऑफिसा मुखार। हांगाच न्हू सगळ्याक आसूंक जाय। आनी मेन रातचे पुलीस आसूंकूच जाय, ना कोण मोतलो फाल्यां तूं पळय न्हू डावन द रोड ते फूल स्ट्रेचान तूं वचून पळय पुलीस ना। ओल्ड पाटो ब्रिज सकाळी आमी न्यूज केल्लो, हेजेरूच हिंगा ट्रॅफिक जॅम जाता। तर आतां पळयात तुमी हिंगासर रोखडेच ट्रॅफिक पुलीस आतां येयल्या इतल्या वक्तान की आतां चालन दिवपाक चालू केला।
कितले तेम देखून चालन दितले हिंगासर कितले उगोत ते रावतले तेय चड गरजेचें जावन आसा कारण हिंगासर उबे रावले जाल्यार तांकां खूब चालन मारूंक मेवतले ना म्हणजे हिंगा एक AI कॅमेरा तरी घालचो असो प्रश्न आहा एक घातलो जाल्यार हिंगासर ट्रॅफिकूय स्मूथ मुवमेंट जातली कॅमेरा एक हिंगा दिसता पूण खबर ना हो चलता हो ना तो सगळ्यात कितें आसता आपलें समजून घेवपाक जाय आसता कित्याक हांगा पयलीं बोर्ड आसलो कोणी तरी काडून उडयले ते तेंच्यांनी टू व्हिलर आसा आमी तांकां गाडी लावपाक फोर व्हिलर लावपाक मेळना ते तेंच्यांनी समजून घेवपाक जाय ते कोणी सांगपाक जायना प्रत्येकाक गाडी चलयता म्हणजे प्रत्येकाक ते आपले आपले कळपाक जाय हांगा लावपाक जायना म्हणून